अंमली पदार्थ बाळगिल्या प्रकरणी दोग जाण कोर्टान निर्दोश जाहीर केल्ले आसात. हे दोगी जाणांची नांवां आसात ती फैजल अली फरहान आनी अहमद कुद्री. 4 ऑक्टोबर 2018 ह्या दिसा हे दोगी जाण दोहा वचपाक वताले आनी तांकां दाबोळी एअरपोर्टार गव्हर्मेंट एजन्सींनी धरले आनी ताचे कडेन 2 किलो चरस सांपडलो. हे दोगी जाण अंडर ट्रेल आशिल्ले आनी कोर्टान तांकां निर्दोश मुक्त केल्ले आसात. निर्दोश मेन म्हणजे सरकारी पक्ष जो आसा हो तांकां दोशी साबीत करपाक आनीक जे प्रूफ दिवपाक जाय प्रोड्यूस करपाक शकलो ना. ताका लागून आनी टॅक्निकल ग्रावंड्साचेर हांकां दोगांयकय निर्दोश साबीत केल्ले आसात. जज राम प्रभदेसाय दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयांत ही केस चालू आशिल्ली आनी तांकां काल जो तांचो सरकारी वकील जो आसा पक्ष आसा तो तांकां आरोपी सिद्ध करपाक आनी जाय ते टॅक्निकल पुरावे दिवपाक शकलो ना. ह्या खातीर तांकां निर्दोश मुक्त केले. म्हणटकच तुमी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू